समेस्त दर्शकांक माये मोगाचो उर्बेभरीत येवकार आनी परत एकदा नमस्कार. दर्शकांनो, 8 मार्च हो आमी आंतरराष्ट्रीय महिला दीस म्हणून मोठ्या दबाज्यान मनयतात. 1975 ते 1985 हे दशक आमी बायलांचें दशक म्हणून मनयलें आनी आमच्या भारतांत खूब प्रगती जाली. 2001 हे वर्स आमी बायलांचें सशक्तीकरण वर्स म्हणून मनयलें आनी गोंयांत तर खूबच प्रगती केली. महिला आनी बाल खात्याच्या वतीन गोंयभर 100 मेळावे घेतले आनी निमाणो 35,000 आमी बायलां एकठांय जालीं. आनी 8 मार्च हो आमी आंतरराष्ट्रीय महिला दीस म्हणून मनयतात. हाचो अर्थूच असो की अजून मेरेन आमच्या बायलांचे प्रश्न सुटावे जावंक ना आनी पुराय देशाचें लक्ष ह्या प्रश्ना कडेन येवचें ह्या हावेसान आमी हो दीस मनयतात. आयच्या बायलांची स्थिती कशी आसा असो प्रश्न मुखार येता तेन्ना म्हाका हटकून एक गजाल याद जाता. ग्लास हो अर्दो रिकामो आसा काय अर्दो भरिल्लो आसा असो प्रश्न येता. कांय लोक म्हणटात ग्लास अर्दो भरिल्लो आसा आनी अर्दो रिकामो आसा. कितेंय आसूं पण तें सत्य आसा. खूब लोक अशें म्हणटात की बायलां खूब मुखार गेल्यात, ताका समानता कित्याक जाय, तांकां हो दीस कित्याक मनोवपाक जाय. पूण इश्टानो, आमी बायलां कितलींय मुखार गेलीं, 100% मुखार गेल्या हें तितलेंच खरें. पूण आमी मुखार गेल्या ती गुणवत्तेन, संख्येन न्हय. जेन्ना आमी संख्येन मुखार येतलीं तेन्ना हो ग्लास भरतलो. 100 वर्सांची पयलींची बायल आनी आतांची बायल हातून जर आमी तुलना करत जाल्यार आयची बायल कितली सुखी आसा तेंय आमकां कळटा. पयलीं व्यक्ती स्वातंत्र्य नाशिल्लें, आर्थीक स्वातंत्र्य नाशिल्लें, किंवा ल्हानपणांत लग्नां जातालीं, भुरगीं बेगीन जातालीं, गरिबी, अंधश्रद्धा हातून ती बायल घुस्पल्ली आशिल्ली. पूण आयची बायल वेगळी आसा. पूण आज तिच्या मुखार खूब आव्हानां आसा, खूब प्रश्न आसा. नेमके ह्याच विशयाचेर एक भासाभास करपा खातीर आज आमी हांगा एकठांय आयल्या. म्हज्या उजव्या सायडीक जी हांगा अस्तुरी आसा, एक सशक्त म्हणून आमी म्हणुया, महिला आनी बाल खात्याच्यो संचालिका भौमानेस्त आदरणीय दिपाली नायक. आनी म्हज्या दाव्या सायडीक ज्यो बसल्यो आसा त्यो मडगांवच्यो आदल्यो नगराध्यक्ष, एक सामाजीक दृश्टिकोन आशिल्ल्यो, एक कलाकार आशिल्ल्यो, डॉक्टर बबिता प्रभुदेसाय. तुमकां दोगांकय हांगा येवकारता आनी नमस्कार. दिपाली बाय, पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारतां. 8 मार्च म्हणलो की भारतांत, गोंयांत एक वेगळीच अशी एक उमेद येता आनी खूब कडेन खूब प्रोग्राम जाता. एक डायरेक्टर म्हणून किंवा एक तुमच्या बायल्या कडेन खुबसो असो एक संबंद येता. तुमकां कितें दिसता की हो 8 मार्च दीस आमी मनोवपाचो काय ना? म्हाका खरें सांगपाक म्हणल्यार 8 मार्चच कित्याक 365 डेजच बायलांचो दीस म्हणून मनयल्यार सुद्दां जाता. पूण एक आमी म्हणटात न्ही, जल्मल्लो दीस वो बर्थडे म्हणटात तशें एक त्या दिसा विशेश हे आसता. तशें 8 मार्च जर इंटरनॅशनल वुमन्स डे आसा जाल्यार आमी मनोवंक जाय आनी तो एक विशिश्ट हेतू धरून आनी बरो हेतू धरून मनोवपाक जाय असो दिसता म्हाका. बबिता, हांव आनी दिपाली बाय एक 60-70 दशकांतली बायलां मनशां. म्हणजे कशी आमी फाटलें जी कितें परंपरा, रुढी, सण, परब तांकां आमी नाकारूंक शकना. म्हणजे आमी तातूंतल्यान आयल्या आनी फुडें नवें कितें आसा पळय तें आमी थोडेंशें आपणायता. पूण तूं थोडे फुडल्या पिढीचें आयच्या युगांतली बायल मनीस, एक दोतोर म्हणून, एक बायलां विशीं वेगळी आवड हें आशिल्ल्या, तुका कितें दिसता हो दीस आमी मनोवपाचो काय ना? वेल, म्हाका दिसता की दिपालीन सांगलें तशें म्हजे कोतान तरी सेलिब्रेट विमेनहूड एवरी डे हे हो एक म्हजो पर्सनल हें. पूण आय थिंक ज्या हेतून हो जो पळय एक पोस्ट इंडस्ट्रियलायजेशन पिरियडाक जेन्ना पळय युरोपाक हो दीस सुरू जाल्लो आशिल्लो आनी ते म्हणजे तेन्ना सगळ्यो बायलो एका विचित्र परिस्थितीक सांपडिल्ली आशिल्ली. तांकां भायर सरून दे हॅड टू अर्न, दे हॅड टू फायट फॉर देयर रायट्स. आनीक आतांची म्हाका दिसता डावन द लायन एक 100 वर्सांक सर्टनली खूब बदल जाला बायलांची जिवनांतली. म्हणजे जी पळय एक घडवणूक म्हणजे हें आसता तातूंत खूब प्रगती खूब जाल्या, तातूंत बिलकूल डावट ना. म्हाका दिसता कोणूच हें नाकारपाक शकपाना. पूण खुबश्यो गोश्टी अजून आमकां अचीव करपाच्यो आसात. त्या खातीर एक हें 8 मार्च हें जर आमी प्रतीक धरलें
तसल्यार आय थिंक इट्स करपाक जाय कळ्ळें न्ही म्हणजे पूण तातूंत अगेन खंयचे तूं टॉपिक्स चूज करता कित्या खातीर हें करता हें डिविएट न करता खरेंच काळजांतल्यान की बाबा बायलांचें कितें तरी बरें जावचें कळ्ळें न्ही अँड नॉट जस्ट अ फेमिनिस्ट प्रोपगंडा हाणें ह्या हेतून तें करपाक जाय. दिपाली बाय तुमचे कडेन बायलांचो खूब म्हणजे आंगणवाडीच्यो बायल्यो मुख्य सेविका बचत गट महिला आयोगाचे मेंबर दिसपट्ट तुमी बायलांच्या हातूनच आसता. जर तांच्या आयच्या काळांत तांची आव्हानां किंवा तांचे प्रश्न कितें आसा? मेन म्हणजे म्हाका एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट की तांकां एक्सप्रेस करपाक भंय दिसता. ती आपले विचार सट्ट करून एक्सप्रेस करना, तांकां विचारचें पडटा, तांचे खोलायेन चवकशी करची पडटा आनी मागीर ती एक्सप्रेस जातात. म्हाका कितें दिसता कितेंय जर समजा सामाजीक क्वेश्चन आसा किंवा समजा एक घरांतलो घरगुती क्वेश्चन आसा आनी जर डिसिजन जाता खंयचेय वटेचो तर तांणी आपलें मत प्रकट करपाचें. तें मागीर एक्सेप्ट जावं न जावं पूण उलोवपाक शिकपाक जाय, आपलें मत मांडपाक जाय. मत मांडपाक जर शिकली जाल्यार तांकां आपलें एक्सप्रेस करपाक तांच्या मनांतलें कितें चल्लां तें सांगपाक आनी मोकळी जातली ती. कितें जाता आमकां कोण विचारता, म्हाका कोण विचारता वो तिजो जो हीन भाव निर्माण जाता तो वतलो. शी हॅज टू एक्सप्रेस. तिणें सांगपाक जाय म्हणजे हें मत तुम्ही घेया न घेया हें दॅट इज वॉट इज गूड फॉर द फॅमिली, वॉट इज गूड फॉर द सोसायटी वील बी डन. बट आय एज पर माय प्रोस्पेक्टीव हें म्हजें मत हें तिणें मांडपाक जाय, उलोवपाक शिकपाक जाय. हय बाकीच्यो बायल्यो तश्यो आसा म्हणजे तांकां भान आसा सगळें जागृत जाल्या ती फक्त स्वताच्या विशयी तांकां सांगपाक जाय. हय एक्सप्रेस करपाक जाय. समजा ती कितें तरी खंय तरी तिका दुखता, खंय तरी तिका फाटीं ओडलें वता, तांणी फुडें सरून सांगपाक जाय म्हाका न्ही म्हाका हें करपाक जाय, म्हाका हांगा असो असो त्रास जाता. थोडी खुडत रावतात, फाटीं रावतात आनी एक दीस मागीर नाच जातात. एक दोतोर म्हणून तुका हांव विचारता की बायलां आपल्या आरोग्याच्या बाबतींत जागृत आसा काय? तांकां कसलीं आव्हानां वेगवेगळे प्रश्न काय सगळे खूब जातकच येता? ना सर्टनली ऑफकोर्स आतां कितें जालां एक सर्टन फ्रॅक्शन ऑफ द सोसायटी म्हणजे जे पळय एफ्लुएंट सोसायटी म्हणजे आसा थंय थोडे म्हणजे बरे पैकी जागृतकाय आयल्या. बट अगेन जी पळय जागृतकाय आयल्या ती फिटनेसाच्या बाबतींत बी बरी आसा पूण आय थिंक जागृतकाय आयल्या दॅट इज मोर ऑल्सो मार्केट ड्रिवन अशें म्हाका दिसता आज. कित्याक एक सर्टन आफ्टर 40 म्हाका दिसता एक खंय तरी एक इतली मार्केट ड्रिवन एक हें आसा कळ्ळें न्ही की यू हॅव टू लूक गूड म्हणजे तुका बरें दिसपाक जाय सून ते कितले लेवलाचेर आपणें खेचून व्हरचें कळ्ळें न्ही. कित्याक एक जो पळय एजींग प्रोसेस आसता किंवा यू जस्ट से की आय वूड लायक टू एज इन अ डिग्निफायड मॅनर यू नो इन अ व्हेरी म्हणजे ग्रेसफुली यू हॅव टू डू इट. पूण तें आपूण यंग दिसपा खातीर कितें दिसपा खातीर ती जी पळय एक नॅचरल प्रक्रिया आसता ती कितली पर्यंत एक खेचप ताणून धरप आनी तातूंत आपणें म्हणजे आय थिंक देर इज नो लिमीट टू दॅट नाव. आनी तें म्हाका दिसता बायलांनी लक्षांत घेवपाकूच जाय की ब्युटी टू अ सर्टन एक्सटेंट इज गूड पूण एट द सेम टायम आफ्टर अ सर्टन एज इट इज युअर हेल्थ वेर यू शूड कॉन्सन्ट्रेट मोर दॅन तुजी जी पळय कॉस्मॅटीक किंवा आउटर अपियरन्स आसा ताचे परस हांव आपूण बाबा आपली भितरल्यान हांव गूड आय एम. आपले कितलेशे पॅरामिटर्स हेल्थ पॅरामिटर्स असतात वेदर माय हेल्थ पॅरामिटर्स आर रायट ऑर रॉंग. आनी सेकंडली हांवें हें एक एफ्लुअन्स सोसायटीचो भाग जालो पूण दुसरें हांवें म्हजे पेशंट्सांक जे पळय लोवर सोशियो इकॉनॉमीक स्टेटाचे आसतात तातूंत हांवें पळयलां की बायलो अजून पर्यंत आनी स्पेशली ज्यो पळय 70-80 वर्सांच्यो असतात न्ही ते कितें आसा ती डिपेंडंट असतात कोण तरी आपल्या पुताचेर सुनेचेर. बट आय थिंक आनी ती खुबश्यो गोश्टी लिपोवन दवरतात. फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कॅन्सर अशी धरात गोश्ट खूब व्हडलो मास जातकीर तेन्ना ती सांगपाक येतात कळ्ळें न्ही की म्हाका हांगा कितें तरी गांठ लागता. आनी आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी सॅड मोमेंट इवन टुडे. कळ्ळें खुबश्यो गोश्टी आपल्यो फाटल्यान दवरतात. तशेंच म्हाका दिसता सादी गोश्टी म्हणजे कश्यो आसतात की बरें तें म्हणजे दादल्यांक वाडप आनी कितें आपूण मागीर सुरिल्लें खावप कळ्ळें न्ही. बायल बदलल्या म्हणटा पूण खावपा जेवपाच्या बाबतींत बिलकुल बदलना. कित्याक आमची कितलींश्या बायलांच्या बाबतींत म्हाका दिसता एनिमिया हें व्हेरी व्हेरी हाय लेवल म्हणजे जी यंग बायलो धर किंवा यू नो जाणट्यो बायलो धर तांचे एनिमिया हें एक व्हडलें प्रॉब्लम आसा. दुसरी एक म्हाका सामकी ज्योती तुवें आज हो प्रश्न काडलो म्हणून म्हाका आवर्जून सांगचें दिसता की
आज एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसायटी विमेन हे ग्रूप आर इन द मेनोपॉझल अँड द पेरीमेनोपॉझल एज ग्रूप. आणि तशे तरेन म्हाका दिसता अबाउट पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज हें अवेरनेस आमच्या सोसायटीक अजून सुद्दां येवना. तूं जर भायर पळोवपाक पयलें युरोपाक ऑर एनी जे पळय समृद्ध देश आसात तांचे ल्हान ल्हान शहरांनी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो हॅव अ पेरीमेनोपॉझल मेनोपॉझल सपोर्ट ग्रूप वेर बाय दे डिस्कस तांची प्रॉब्लम्स डिस्कस केल्ले वतात. कित्याक डिप्रेशन इन पेरीमेनोपॉज अँड मेनोपॉज इज अ बीग हेल्थ प्रॉब्लम टुडे. आनी कितें जाता जाणा, नॉर्मली घराक टेंडन्सी कितें जाता, ते ओगी आसतात, ते अशें बशिल्लें आसता. आनी यू नो इट इज सच अ म्हणजे अनडायग्नोज्ड प्रॉब्लम इन द सोसायटी ऑर इन द हाऊस होल्ड्स. आणि हॉर्मोनल ज्यो पळय अप्स अँड डावन्स आसतात हाजें कोणाक खबर नासता. अँड दीस ऑल्सो हॅपन्स इन एज्युकेटेड सोसायटीज ऑर एज्युकेटेड फॅमिलीज. सो आय फील की जे पळय बायलांक दीस इज म्हाका दिसता हो खूब व्हडलो प्रश्न आसा आनीक इट हॅज टू बी अड्रेस्ड. इट हॅज टू बी अड्रेस्ड. आनी कितल्योश्यो बायलो आपूण जावन डॉक्टरा म्हऱ्यांत येतात की बाबा म्हाका हें जाता अशें म्हणून सांगपाक. वी डोंट डिस्कस आर प्रॉब्लम्स. दिपाली बाय, आतां म्हणल्यार खूब टेन्शन येता. दर एक बायल घरांतली 80 ते 85 कामां करतात. म्हणजे सकाळी उठून ती फ्रिजांतले दुधाची पिशवी काडी मेरेन ते रातचे न्हिद पर्यंत बटन जे लायटीचें बंद करता ते सगळे मेजले जाल्यार 80 ते 85 आमचे कामां जाता. आतां तुमी कितें म्हणटली, तूं कितें करता, तुमची ती घरांतली बायल करता. खंयची काय करना पूण ती बायलूच करता. म्हणजे कितें तुमी कितें केलें, शीत आनी हुमण केलें. पूण शीत आनी हुमण करपाक कितें जाता की ते तांदूळ काडप पासून ते धुवप पासून ते कुकरान लावपाक सगळें आसात ना. पण म्हणटा आसतना आमी कितें म्हणटा, शीत आनी हुमण म्हणटा. हें सगळें करता. आपल्याची नोकरी, आपल्याचें करियर, भुरगीं बाळां. आनी आज गोंयांत सुद्दां डिप्रेशन खूब बायलांक येवपाक लागलां. तर तुज्या बायलां जेन्ना तुज्या संबंदान येता, लागीं येतात, अशीं कांय बायलां आसा गोंयांत बी तुका ती जाणवली की हांगा ताण खूब जाता, ऑफिसाचो ताण जाता. कांयच बायलांक नोकरी नाका आसता पूण लादिल्ली आसता. कांय बायलांक ती नोकरी जाय आसता पूण ताका करूंक दिना. तरी पूण घरांत काम करतकीर तांकां डिप्रेशन हें येता. तर तुज्या मनान अशें कितें? आतां हांव सरासरीन आमी जेन्ना खंयच्या बायलेक कॉन्टेक्ट करता आनी जेन्ना आमच्या हातून येता तेन्ना ती इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आसा समजा जाल्यार तिका काम करचें पडटा. कित्याक तिका सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक ह्या हातून दोगांनी जोडलें जाल्यारूच मातशें कितें कमयलें जाल्यारूच मातसो संवसाराचो गाडो बरो वचूं शकता. भुरग्यांक कितें तरी बरें दिवं शकता अशें. हय. आनी तिजी जेन्ना ती घरांतल्यान भायर वता तेन्ना सुद्दां तिजी लोकां कडेन कॉन्टेक्ट जावन सुदारणां जाता. म्हाका अशें दिसता बायलांनी काम करचेंच, घरा कडेन बसचें न्ही. पूण ही सर्कस जी आसा जी घरांतलेंय करपाचें आनी ऑफिसानूय करपाचें आनी परत वचून घरा कडेन करपाचें, हाका तुमी तुमच्या कावंटर पार्ट जो पार्टनर आसा ताका जर मदतीक घेत किंवा तुमच्या घरान आसा. हांव कितें म्हणटा, एक बायल मनीस जेन्ना घरान आसता तेन्ना बसतकीच भुरग्यां मदीं सुद्दां ती ल्हानपणांतल्यान इनकल्केट करपा जाय की तुमी वर्क शेअर करात. एक चलो आसा, एक चली आसा, चलयो आसा, कितें आसा जाल्यार चलयांकूच कामांक लावप, चल्याक बसून दवरप. सगळीं बशिल्लीं आसतना चलयेक सांगप चल गो बाबाक उदक हाड. हे कॅटेगरींत आमी आमच्या बायलांनी कितेंच हें नासतना, त्रास नासतना ल्हानपणासून बाळगुट्टी दिवन भुरग्याच्या मनान म्हजे बरोबर बाई बीन इम्पॉर्टंट, म्हजे बरोबर बाई बीन हें करूं शकता अशें करपाक जाय. ताका सांगपाक जाय उठ रे चल हाड. बाये खातीर कर अशें न्ही पूण तुजें काम तूं कर. आनी हां, शेअरिंग ऑफ वर्क हे जर तुमी जर काम वांटून दीत आनी बरे भशेन करत आनी हातभार जर तुका फॅमिलीचो मेळत जाल्यार तुजी खंयचीच गोश्ट उरची ना अशें म्हाका दिसता. आनी हांव खूब फावटी एडवायजूय करता तशें. खंयची बायलां कितलेय पदार पाव काम तुम्ही काम करता आसतले, तुका करचें पडटा काय ना? एज पर माय नेचर आय एम मम्मी, आय एम वायफ, आय एम डॉटर इन लॉ. म्हणजे हांव सूनय आसा, मम्मी आसा आनी बायलूय आसा. म्हणटकच म्हजी जी म्हज्या नेचरान म्हजे कडेन लादिल्ली जी म्हजी कर्तव्य आसा ती हांव हें करूं शकना. आनी सुदारणा आनी आपूण एडवान्स म्हणून हे सगळें अवॉयड करूं शकना. कित्याक तर एक बायल मनशेक देवान अशें घडयल्लें आसता की तिका संवसाराची दुरां आनी इकॉनॉमिकली सस्टेनेबल उरपा खातीर हय इतली आमचे कडेन मल्टी टॅलंटेड टास्क जी
ना तरी पण शेव शेवटाची अष्टभुजा हाजेर अशें म्हणटा पूण तरी पण ते झेपूंकूय जाय न्ही तुका कितें दिसता ह्या बाबतींत खरें ताका बॅलन्स जाता ना सर्टनली हांव तुका सांगता कित्याक देर वॉज अ टायम इन द लास्ट 4 years हांव जेन्ना पळय चेअरपर्सन आशिल्लें हांव म्हजें क्लिनिकूय चलयतालें चेअरपर्सनूय काम करतालें आनी आय वॉज ऑल्सो अ सिनियर कन्सल्टंट एट अपोलो सो एक्चुअल म्हजी टायमाच्या बाबतींत म्हजी टोटल सर्कस जाताली कळ्ळें न्ही आय वॉज लायक अ वर्क मशीन म्हणजे फक्त घडयाळीक पळोवन हांव प्लस संवसाराची सगळी आपली जबाबदारी घेवचीच पडटा बट एट द सेम टायम आय कॅन व्हेरी प्राऊडली से की जर म्हाका फॅमिलीचो सपोर्ट नाशिल्लो तर हांव हें करपाक पावपानाशिल्लें सो आय थिंक हियर आय वूड लायक टू रियली गीव अ व्हेरी स्ट्रॉंग मॅसेज की बायल मनशेक टॅलंट आसता दादले मनशाक टॅलंट आसता पूण खंयच्याय जर बायलेचो जर टॅलंट भायर येवपाक जाय किंवा ताच्या प्रोफेशनल लेवलाचेर कोण ताका मातशें पुश जाय तर आय थिंक फॅमिली सपोर्ट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आनी जेन्ना पळय तो तुका फॅमिली सपोर्ट मेळटा तर आय थिंक यू आर ऑटोमॅटिकली कॉन्फिडंट इन फेसींग द वर्ल्ड बिकॉज यू नो की तुजो इमोशनल सपोर्ट द सॉलीड सपोर्ट इज एट होम यू नो दॅट बिकम्स युअर बेज सामकी स्ट्रॉंग बेज बट ती एक जालें सेकंडली म्हाका आज स्पेशली आयच्या जगांक म्हाका एक गोश्ट पॉलिटिक्स बी ती एक वेगळी भाग पूण एक बायलांचे मुखार एक सगळ्यांत व्हडलें आव्हान म्हणजे आज इज पेरंटींग हाव टू रेज युअर चायल्ड प्रत्येकाचे व्यू पॉयंट्स वेगळे असतात प्रत्येकाचे कोण म्हणटा टी व्ही बरो न्ही कोण म्हणटा टी व्ही बरो कोण म्हणटा मोबायल दिनाकात कोण म्हणटा हें करना कोण म्हणटा एंड टुडे वी आर ऑल इन न्युक्लियर फॅमिलीज विथ 1 or 2 चिल्ड्रन बट म्हाका दिसता आज ऑफकोर्स दीस ऑल्सो इज अन हें आव्हान दादल्या मुखारय बी पूण स्पेशली बींग अ मदर कळ्ळें न्ही आनी सदांच थोडी पयलीं फॉर्मेटीव इयर्स आवयचो संबंद भुरग्या कडेन चड आसता आय थिंक पेरंटींग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पूण म्हजो विशय तोच आशिल्लो की बायलांक सगळ्याचो ताण पडटा काय कितें तूं म्हणटा फॅमिली सगळ्यांकच जाता न्ही म्हजे एक अशे फ्रेंड आसा ते मुंबय टू पुणा सर्वीस करता सकाळीं ते 5 पुण्या वता काम करून हो म्हणटा सांजचो तुवें मुंबय येवंक जाय थंय रावपाक नाका हो जो तांचो जो सर्विसूय जाय आनी तुजें जाल्यार तांकां हो हाजे त्रास जाता काय कितें नोकरी आनी हें आमी कितें आमी एडजस्ट करता पण सगळ्यांक अशें ना आनी हाका जाल्यार डिप्रेशन एक खूबच जालां गोंयांत 47% आमकां मेळटा ज्योती आय कम टू दॅट इज बेसिकली कितें जाता खंयचोय एक न्ही एक टिपींग पॉयंट आसता मनशाचो त्या टिपींग पॉयंटाचे भायर मनीस घेवपाक शकना त्रास न्ही तेच हांव म्हणटा तिणें त्या घोवा कडेन उलोवन एक्सप्रेस करपा जाय की आपले इतले स्ट्रेस हांव लोकल खंय तरी जॉब पळयता किंवा टायम कन्ज्युमेबल कमी कसो जातलो तें पळयता किंवा थंय रावता हें सांगपाक जाय एक्सजीत पर्यंत तूं तें घेवपाक शकता तर ताण जाता पळय पूण एक सर्टन एजी नंतर जेन्ना पळय देर आर लॉट ऑफ हॉर्मोनल चेंजीस ऑल्सो हॅपनिंग इन द बॉडी कळ्ळें तेन्ना ते खूबच त्रास सहन जायना स्ट्रेस लेवल्स वाडटात पूण हातूंत फक्त इतलेंच की आपणें आपले पार्टनरा कडेन किंवा इफ म्हणजे कावन्सिलींग आसता कितें आसता पूण मेन म्हणजे बायलो हें आपले प्रॉब्लम हें पयलीं मान्यच करनात यू नो आनी एक्सप्रेस करनात आनी दे डोंट सीक हेल्प म्हाका दिसता दॅट्स डिस्पेन्सरीन वच दादल्या भशेन बायलो आज चड दिसली आमकां कित्याक ताका इतलो प्रॉब्लेम जाल्या की 35 जाली की साखरेचो प्रॉब्लेम प्रेशराचो प्रॉब्लेम म्हाजो हांव मुद्दम वताली ना हांव वतना कितल्यो बायलो आसा कितले म्हणजे दादल्याक जावचें अशें न्ही स्ट्रेस तांचे आसा सी दीस इज खूबच आसा की बायलो चड जाय म्हणसर रावतात आंगार काडटात दे डिले द ट्रिटमेंट दॅट इज द मेन थिंग वीच क्रॉनिकल जाता आनी जो पर्यंत आमचो इंडियन मायंडसेट जो पर्यंत बदलना न्ही आतां तूं जर युरोपाक बी म्हणजे खंय फॉरेन कंट्रीजांक वच दादलो किंवा बायल न्ही खुबशे घराची रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल वांटून घेतात भुरग्यांक सुद्दां म्हणजे आज जर बायल जर ड्युटीर गेल्यार दादलो रावतलो तो आपले भुरग्याचे सगळे पॅम्पर्स धरून चेंज करतलो सगळें करतलो पूण आमची इंडियन मायंडसेटाक न्ही अजून सुद्दां तें येवना खूब बदल जाले आतां हांव नाही म्हणना कित्याक आतांची जे पळय जनरेशन आसा तें कितें जाता कंपल्सरिली बोथ आर हायली एज्युकेटेड सो बोथ आर वर्किंग सर्टनली खुबश्यो चेंजीस जाल्यात पूण तरी सुद्दां म्हाका दिसता दोगांयनी आतांची जी पळय एक सोशल वातावरण आसा तातूंत जर दोगांयनी आपले संवसाराक हातभार लावपाक जायना फायनान्शियल मॉनेटरी दोगांयनी संवसाराची इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता बचत गट जे आसा आमच्या भारतांत ती व्हडली चळवळ जाल्या एक्चुअली ताज्या फाटलो उद्देश कितें आशिल्लो की बचत गट कित्याक करप की बायलांक आर्थीक
मानसीक शारिरीक राजकीय ते सक्षमीकरण जावचें म्हणून. पण जो तो आज बायलांक आर्थीकच गोंयान पळय आर्थीक करता, बाकीचे कशें तांकां सक्षम करना. खंयच्या राज्यान आतां ताजे ग्रूप करप, तांकां पयशे दिवप, पयशे आतां तातूंत फायदो आसा की घरांतल्यान ती भायर सरली ताका हिशोब करपाक लागलो. पण बाकीच्या कडेन खूब दुर्लक्ष जावपाक लागलां. पळय नाशीक गेल्लें, पण तांचें एक वेगळें म्हाका दिश्टी पडलें. तांचीं फंक्शनां वेगळीं जाता, तांच्या लेवलाचे वैचारीक परिसंवाद जाता, एका हातून हांवूं जाल्लें, राजकारणांत कित्याक येवंक जायना, अशें वेगळे वेगळे तांचे कडेन हें आसा. पण गोंयांत आमकां फक्त आर्थीकच दिसता की हो इल्लोसो धंदो करा, पापड करा, लोणचें करा, आनी कितें करा. सो हातून आमी कितें करूं शकतली काय कितें? ना ना, आय डोंट एग्री विथ दीस. कित्याक जाणा, हांव म्हजें मत वेगळें आसा. आमी जेन्ना सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे प्रोग्राम घेता आनी घेता तेन्ना आमी तांकां सांगतात मेन म्हणजे कितें सगळ्यात इम्पॉर्टंट महिलेचे इकॉनॉमीक सस्टेनेबिलिटी. म्हणजे तिणें जर आपणे पयशा खातीर जालें न्ही जाल्यार तिका कितें ना म्हणू शकना. कितें आसता पळय, तुका कितली इच्छा आसली आनी तुजे कडेन पयशे ना, तूं खंय वतली. म्हणून मेन एम कितें, तुका फायनान्शियली सस्टेनेबल करपाचें. दुसरें आतां पळय आमी जेन्ना म्हणटा न्ही ग्रुपान येवन करा, कितले फावटी सांगता आमी तांकां पापड लोणचीच करनाका. यू कॅन हॅव अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. फक्त आर्थीकच तांकां उबें करप. ज्योती, आय जस्ट कम टू दीस. आर्थीक फायनान्शियल इकॉनॉमीक हे एम्पावरमेंट इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल. पूण दुसरें आतां तूं तातूंत एक तुवें बी शब्द वापरलो राजकीय म्हणून. म्हाका दिसता अजून सुद्दां आमचें विमेन रिजर्वेशन बील अजून पास जायना. आय मीन नो ना, म्हाका आतां पॉलिटिक्स हाडपाक नाका, बट जस्ट लेट मी टेल यू, आज आमचें विमेन रिजर्वेशन बील इज स्टील स्टक इन लोकसभा. कित्याक जायना कळ्ळें न्ही? बिकॉज म्हाका दिसता एक इट वील बी अ रेवल्युशन इन दी एंटायर कंट्री जर विमेन रिजर्वेशन हाडलें जाल्यार. कळ्ळें न्ही? ऑटोमॅटिकली बायलो कॉन्फिडंट जातल्यो. आज कितें जालें जाणा, आज जरी बायलो पॉलिटिक्सांत दे आर नॉट हर्ड. न्ही बचत गटाचो राजकीय वायट उपेग जाता. खंय सभा आसली जाल्यार फक्त सेल्स ग्रूप थंय कित्याक येता? तूं एक नगराध्यक्ष आशिल्ली, तुमी खंयच्याय सभेक वचा, खंयच्याय मिटिंगेक वचा, ते बायलां आमकां दिसता ते सगळे बचत गटाचे आसता. पूण ताजो वापर थंय तुमी करता काय कितें? तशें नसता. आय डोंट एग्री विथ दीस. सी, प्रत्येक बायलेक इंडिव्हिज्युअल मत आसता. तिका जर एक प्रोग्राम बसी भरून पळय तुमी बायलांक हाडटा तेन्ना म्हाका हांव केन्ना वतना रे ही सगळी 100रांतली 80 बायलां कित्याक? बरं ही खंयची ना आमची ग्रुपांतली ताका तुमच्यांनी तशें नासता पळय. आमी जेन्ना केन्ना खंयची कोणाची असं काय ना. हांवें पळयलां की जे पळय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स असतात न्ही, थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तांणी खरेंच तांचे डे टू डे लायफा भितर तांचे खूब चेंजीस जाल्यात. इवन हांव म्हणटा 5,000 7,000 8,000 जे पळय ती कितें जोडटात, आज ते ती जोडपाक लागल्या जे तांचे कडेन कांयच नाशिल्लें. ताजो फायदो राजकारण घेता काय कितें? एक मिनिट, तूं जर ते ताजो राजकारणी लोक तुवें म्हणलें फायदो न्ही सभेक आमकां दिसता पळय ओके. म्हजें कितें म्हजें मत इतलेंच की बचत गट जेन्ना करता ताका सशक्त बायलांक आमी करूंक जाय. आमी त्याच खातीर ताका एका प्लॅटफॉर्मार हाडटात न्ही. कोणी तरी एक पण फोर्स करून तांकां मनाक नासतना फोर्स कोण करना. देयर इज नथिंग लायक दॅट. 5 बसी 10 बसी म्हाका दिसता तांकां विचारता. नो दिस इज सी, म्हाका जर फाल्यां कोणें जर आपयलें एक सभा आसा आनी तूं योच म्हणून इट इज माय चॉयस वेदर आय नीड टू गो ऑर नॉट. तुजो चॉयस. पूण कांय कडेन हांव विचारता न्ही बाबा म्हजें कोण काम केल्ली तुमी आज बाबा कित्याक थंय गेली ना आमकां पयलें आमच्या सरपंचान सांगलें आमच्या MLAन सांगलें तर तुमकां आसा इंट्रस्ट थंय हांव विचारता. इंट्रस्ट ना पूण आमकां ते आर्थीक जे कितें दिता न्ही ताका तें आमकां गरजेचें आसा. तशें न्ही. इट इज मिस्ड. दीस हॅपन्स ओन्ली बिकॉज ऑफ इग्नोरन्स. प्रॉबब्ली दीस हॅपन्स कित्याक खंय तरी एक आपल्याचोय स्वार्थ आसता म्हणून हें जाता. कळ्ळें न्ही? कित्याक तुका दिसता की बाबा आपणी हें केलें जाल्यार एक्झॅक्टली म्हणून म्हणटा बायलांक चारी वटेन सशक्त करा, मानसीक करा. दीस इज तूं आतां म्हणटा तें एक अमुकूच
एक गटाचे उलयता ना एक तूं लोवर यू आर टॉकिंग अबाउट लोवर सोशियो इकनॉमीक क्लास आतां लायक तुका जर उलोवपाचेंच आसा न्ही आय फील की आमी शिकिल्ल्यो ज्यो पळय बायलो आसात कळ्ळें न्ही म्हजो आक्षेप आसा तो शिकिल्ल्या लोकांचेर आसा कळ्ळें न्ही म्हजो आक्षेप कितें हांव कोणी बाबा तुमकां 5,000 मेळटले आनी तूं खंयचे तरी मोर्चाक वच ती तांची परिस्थिती ग्रामीण भागातले ना पळय तूं जाणा सशक्त एक मिनिट जी पळय शिकिल्ली लोक असतात न्ही ती कितलीशी अवेअर असतात यू नो हाऊ मच आर दे कॉन्ट्रिब्युटिंग टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनदर वुमन सेकंडली हांव तुका सांगता सादी सादी गोश्टी आय थिंक एवरी वुमन एवरी एड्युकेटेड वुमन इन दीस कंट्री म्हाका तरी दिसता की दे हॅव टू बी पॉलिटिकली अवेअर कित्याक इन अ डेमोक्रेटिक नेशन पॉलिटिक्स कॅन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम युअर डे टू डे सोशो पॉलिटिकल इज अ पार्ट ऑफ म्हणजे ते तुजे डे टू डे रुटीन असपाक जाय आतां पयर तुका सांगता म्हज्या एका फ्रेंडान हू इज अ प्रोफेसर शी आस्क्ड मी वॉट इज दीस CAA अबाउट वॉट इज दीस NRC अबाउट politically तुझी पॉलिटिकल आयडियोलॉजी इज असाइड बट एटलीस्ट यू शूड नो वॉट इज हॅपनिंग इन युअर कंट्री आज आमची ही परिस्थिती आसा शिकिल्ली बायलांची So this should not happen. You should be aware that म्हणजे the lady should be aware एक महिलेक कळपाक जाय You should have your viewpoint न्ही देश खंय Exactly. आमी प्रोग्रेस and that is how you create a viewpoint न्ही कळ्ळें न्ही nobody can force you if you are willing then only you have to Very true. दर्शकांनो आयज आमी बायलां विशयी एक सशक्त अशी हांगा एक चर्चा केली हालींच थप्पट नांवाचो एक चित्रपट प्रदर्शीत जाल्या तातूंत घोवान अविचारान बायलेचेर थापट मारलें पूण तें थापट तिच्या स्वाभिमानाचेर बसलें आनी ताका कितलो त्रास जालो तें आमकां सिनेमान पळोवपाक मेळटा पूण हांव ताच्या फुडें वचून म्हणन की एखाद्या घोवान जर अविचारान थापट मारपाक हात उबारलो जाल्यार आयची बायल ताका प्रतिकार करतली त्या फिल्मांतल्या नायके भशेन ती उगी रावची ना ती ताका सांगतली तूं म्हाका थापट मारूंक शकना आनी ताचो हाताचो असोच प्रतिकार करतली आनी ही सांगपी बायल ह्या महिला दिसाच्या मेळाव्यांतल्यान नक्कीच आयली आसतली देखून आमकां अजून 100 वर्सां तरी महिला दीस मनोवपाकूच जाय अशी म्हजी इच्छा देव बरें करूं